बुधवार 11 ऑतूब्र सांजवां 23 मुखेल वळ आनी आमची पातकां बोगोस आमी बोक्षितां नियाळाक आदार पाप साहेब भागवंत जुआंव 23 हाका बरो पाप साहेब म्हूण लोक वळखताले. ताणें वातिकान दुसरे विश्वसभा आपयली आनी 1963 वर्सा आपलो एक दाखलो भायर काडलो. ताशें तें तेळेज शांती संवसारांत. ह्या दाखल्यान तो बोर घालता संवसारांत शांती करपाची जबाबदारी फकत राजकारण चलयतल्यांचीच वो मोठ्या मनशाचीच न्हय, बगोर आमची जोण एकल्याची. आमी शांती करूंक वावुरतल्या जाल्यार बोगसणें दिवप आनी घेवप हें एक मुख्य हातयार. जेन्ना जोनस प्रवाद्यान मन बदलात म्हूण देवाचो संदेश निनिवेच्या लोकांक परगटलो, तांणी आपलें जिवीत बदललें आनी देवान बोगसणें फावो करूंक तांचे वेळी खास निवारली. जोनस ह्या लोकांचें निसणटण पळोवंक आशेतालो आनी हें देव करिना देखून तो रागार जाता, कित्याक ताजें हांवपण दुखवता. तो देवाचो दूत जावनूय तांकां बोगसूंक सोदिना. आयच्या पयल्या वाचपान देव ताजे रागाक कसलोच अर्थ ना म्हूण दाखयता. जायते फावटी आमच्या हांवपणाक लागून आमी दुसऱ्यांचो द्वेश जावंक आशेता, बोगसणें दिवंक वो घेवंक शांती हाडूंक सोदिना. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमचे बापा हें मागणें शिकयता. देवाचें बोगसणें आमच्या बोगसण्यांक जोडलोलें आसा म्हूण मानून घेवया. म्हजो ताराव मोगाला जेजू, तुवें तुज्या दुस्मानांक बोगशिलें तशें आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगसूंक आमकां शिकय.